नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो हेडलायन्स. गोंयांत एआय ट्रॅफिक कॅमेरे सिग्नलान 24 वरां भितर 23,255 नेमांचें जालें उल्लंघन. नेम मोडल्यार ऑटोमॅटीक ई चालान जातली जारी. अली खानजादे खून प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन दोगा आरोपीक केली अटक. ह्या प्रकरणात दोगूय दुबावित आरोपी आशिल्ले फरार. पिळगांवचे न्हंयेत आता दिसा उजवाडे बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार जाल्यात चालू. न्हंयेच्या दडेवयल्यान लोकांनी बोवाळ घालतकीच ह्या वड्यांनी काडल्यो फुजो. गोंयांत भटक्या गोरवांक लागून गेल्या कितलेशेच जाणांचे जीव. गोरवांकूय आयल्या मरण. काणकोण तारीर जंक्शनाचेर 2 बैलांक गाडयेन दिलो नेटान धपको. गाडयेचें जाला पुरायपणान लुकसाण. राज्यात पावसान धरला बरोच नेट. फाटल्या 24 वरांत सांगे मालात सगळ्यात चड 133.5 मिलीमीटर पावस पडल्याचो जाला नोंद. आनी केपेच्या कुसमण वाठारात पडले चिंचेचे झाड. सुदैवान टळी जिवीतहानी. कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळाच्या रोखडीच घडणूक थळार वचून परिस्थिती हाडली नियंत्रणात. आता खबरो विस्तारान. गोंय राज्यात नव्यानूच चालीक लायिल्ल्या एआय ट्रॅफिक कॅमेरे सिग्नलान फक्त 24 वरां भितर 23,255 येरादारीचे नेम उल्लंघन जाल्ल्याचे नोंद जाला. हे उल्लंघन 26 सक्रीय सुवातींनी बसयल्ल्या एआय कॅमेऱ्यांनी काढले, जाका लागून 17 चलान जारी जाला. या उल्लंघनात हेल्मेट नासतना गाडी चलोवप्याच्यो 16 घडणुको आनी सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ल्याचो एक प्रकरण नोंद जाला. ते भायर गाडयेचो इन्शुरन्स ना, गाडी चलयतना मोबायल फोन वापरप आनी अनधिकृत पार्किंग अशेंय उल्लंघनूय सांपडलें. 15 तारखेसान सुरवात जाल्ली एआय कॅमेराचे ट्रॅफिक वायोलेशनाचे कॅप्चर करपाक आनी एका दिसा भितर आमकां असो रिपोर्ट आयला की 23,255 वायोलेशन्स रेकॉर्ड जाल्या ह्या एआय कॅमेरा भितर. आउट ऑफ 92 लोकेशन्स 26 लोकेशन्साचेर हे चालू जाल्ले आसले काल 15 तारीख सान. आनी तितूंतले टोटल चालन तांणी धाडल्या ते 17. 16 चालन्स धाडलेले आसा फॉर नॉन वेरिंग हेल्मेट आनी एक धाडलेलो आसा तो नो सीट बेल्ट. तर हातून सोडून बाकीचे आसा ते नो पार्किंग हाचेर अनऑथरायज पार्किंग जे करता लोक ते बीन ह्या कॅमेरान कॅप्चर जाता. आनी दुसरें म्हटल्यार आमचे सीट बेल्ट, इन्शुरन्स ना जाल्यारूय गाडयेचे तेजेरूय हे रेकॉर्डिंग जाता ते कॅमेराच्या भितर. डॉक्युमेंट्स ते तुजे इन्शुरन्स काबार जाला तेजेरूय ते चालीन ऑटोमॅटीक डिटेक्ट करता. आनी दुसरे ताजे उपरांत आहा ते जे मनीस वो ड्रायव्हर उदीक करून जो ड्रायव्हर गाडी चलयतना मोबायलार उलयता तेजे फोटो येवन तेजे कॅप्चर करून हे चॅलेंज सुमार काल एका दिसा भितर जाल्ले आसा 23,255. हेजे उपरांत 92 लोकेशन्साचेर कॅमेरा घालतले जाल्यार कितले वायोलेशन्स मोर रेकॉर्डिंग जातले. तर आमी सगळे सेफ्टी रुल्स ट्रॅफिकीचे पाळून चलपाक आनी जीव साल्वार करपाक एकामेकाचो वावुरचे. मांडवी न्हंयेचो फांटो आशिल्ले पिळगांवचे न्हंयेत आता दिसा उजवाडे बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार चालू जाल्यात. मजगती बिरेस्तारांत सांजे कांय वडी बागवाडो वाठारांत रेंव काडटाली. मात न्हंयेच्या धडेवयल्यान लोकांनी बोवाळ घालतकीच ह्या वड्यांनी पळ काडलो. फाटल्या सुमार 2 वर्सांच्यान पिळगांवच्या न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार वाडटात खंय. हाच्या पयलीं रातच्या वेळार चोरयां रेंव काडटाले, मात आतां दिसा उजवाडे हो वेवसाय चलता.
व्हडा प्रमाणात रेंव काडटात देखून न्हंयच्या धडांचे धूप जाता, शेतां बाटाय संकश्टात आयल्यात। हे विशीं संबंधीत यंत्रणांक कळोवन लेगीत कोणूच काना मनार घेना अशी थळाव्याची खंत आसा। वॉर्ड नंबर 6 बागवाडा पिळगांव हांगासर पयलीं कितें जातालें जाल्यार रातच्या टायमाक हे सोदीत येवन रेंव काडटाले। जे हांगा स्थानीक लोक आहा तांकां खूब त्रास जाताले तेन्ना ते एकामेकाक सगळे फोन करताले। रातच्या टायमाक लोक धांवून येताले पूण ते न्हू पळटाले, रावनासले हांगा 1-5 अशी होडी आसतालीच तांची। आमी मागीर हांगासर तलाट्याक हाडून दाखयलो, तलाटी येयलो, तलाट्यान मागीर सांगलें आमी कितें तरी करता अशें म्हणून सांगलें, पूण आजून पर्यंत हांगासर कांयच एक्शन कोणी घेतलेली ना। आनी असो हो झोन आसा, ही जी रेंव काडटा पळय न्हू, हे कडेक जी तांची हांगासर जी व्हडली धडा आसलेली ती सगळी कोसळून गेल्ली आसा। जर अशीच रेंव काडीत रावले जाल्यार केन्ना तरी हे सगळे कोसळटले। तेंची हांगासर माड कितें लायिल्ले आसा ते बाबडे हांगासर तेजे आपले कितें तरी पोट भरताले, पूण जर पयजे जर कोणी कांयच केलें ना जाल्यार हे फुडें तरी खूब हानिकारक जातलें अशें म्हाका दिसता। म्हणजे हेचो टोटल इफेक्ट सबंद बागवाड्याक जाता। सबंद बागवाड्याक जाता आणि न्हंय अशीर आसा न्हू हांगासर ती किरून बी ना अशीर आसा। आता दिसाची दिवपाक लागली। आता रातचे येताले तर आता दिसाचे बिंदास येता ते, तांकां भंय असो कोणाचोच ना। तुझी आमी कंप्लेंट दिवन पळयली, आमी पंचायतीसून आमी कलेक्टराक बी तांकां तेन्ना लेटरां सुद्दां पावयल्ली आसा। मागीर सुरेश चोडणकर आमचे स्थानीक हांगासरले तेंचे तर भरपूर त्रास घेता, कसली चौकाची कसली कामां आसली काय ते फुडें आसतात। हेजेर म्हणून आता तुझी मागणी कितें आहा म्हाजी सरकारा मागणी कडेन? हेजेर कोणी तरी एक्शन घेवन तांकां बंद करपाचें। आता 2 वर्सां अदीक जाले ते येता, तांकां भेटणून पयलें हें पळयलें, मागीर कंप्लेंट दिली, पंचायतीक दिली, मामलेदारान दिली, कलेक्टराक दिली, पुलिशेन दिली, पण नेवी एज्युकेशनाक पणजे सुद्दां ते पावयली, पूण तेजेर कांयच एक्शन ना। ते येयले म्हणटूक आमी पुलिशेक फोन केले काय ते पुलीस येता, पुलीस हांगा पावता म्हणसर ते वयता आनी मागीर परत पुलीस गेले तशें ते येता। हें कितें म्हणून ते आमकां कांयच कळना, आमी मागीर फुडें आनी हेंच करूंक ना तेजेर। हे आता रेंव काडप कितली वर्सां हे चालू आता 2 वर्सां सुमार जाली। आता आयज ते बिंदास दिसाचे येवंक लागले, म्हणजे पावणे हाडलेल्या भशेन। व्हडे घेवन येतात, हय, व्हडी 5-5 सुद्धा व्हडी येता। पूण तेजो कितें तुमकां परिणाम बी कितें आमचे परिणाम झाडां आमचे कोसळ्ळे, ते सायडीन शेताचे बांद गेले, ते दोनूय बांद आहा ते सायडीन शेतां। हे आमचे झाडां आहा हांगासर हे गणपती घाट बुडय बांदलेलो तो कोसळ्ळो आमचो। म्हणजे रेंव काडटा तेकाच लागून। हय, पूण खंयसले अंदाज? ते खंयचे ते कांयच कळना न्हू, पोलीस कांयच एक्शन घेयना, पुलीस कांयच एक्शन घेयना। म्हणजे मामलेदाराक बी कळयल्ले, मामलेदाराक कळयले, परत कलेक्टराक सुद्दां लेटर दिले, म्हाजे कडेन कॉपी आहा सगळ्यो, जाय जाल्यार तुमकां दाखयता। तुमची मागणी कितें आहा? आमची मागणी आहा ती हे रेंव काडपाची बंद करपाची, कितें उसपावपाचें आहा ते कायदेशीर कितें तरी उसपा आनी ती धडा बांदा म्हणून। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत। गोंयांत सध्या भटक्या गोरवांचो प्रश्न अजरंवर जावन रावला। रस्त्याचेर तर गोरवां रातची थपकल मारून बशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक बरोच सर्कसी करच्यो पडटात। हातून लोकांचे आनी गोरवांचे जीव लेगीत वता। बिरेस्तारा राती कडेन काणकोण तारीर जंक्शनाचेर अपघात घडलो। रस्त्यार बशिल्ल्या 2 बायलांक गाडयेन नेटान धपको दिल्ल्यान गाडयेचे बरेच लुकसाण जाला, जाल्यार कोणाक दुखापत जाल्ल्याची म्हायती ना। सध्या वचत थंय पळयलें जाल्यार जी रस्त्यार गोरवां बसतात तो प्रश्न आता इलो इलो गंभीर जायत चल्ला। रातच्या वेळाचेर जी काळी गोरवां आसा ती तर खंय बसला आनी कशा पद्दतीन रस्त्यार आसा हाजो अजिबात ड्रायव्हराक पत्तो लागना। आनी देखून जेन्ना रातच्या वेळाचेर 4 व्हिलर चलोवपी आसूं ना तर 2 व्हिलर चलोवपी आसूं त्या गोरवांचेर गाडी चलयता आनीक व्हडले व्हडले अपघात जावपाच्यो घटना ह्यो सातत्यान चालूच आसा। आयज काणकोण तालुक्यांतल्या तारीर हांगासरल्या हायवेचेर जंक्शनाचेर एक इनोवान 2 फुडें बैल आशिल्ल्या बैलांक धपको दिलो आनी ते बैल काळे आशिल्ल्यान तांकां तर कांयच अंदाज येले ना। जेन्ना धपको दिलो त्या वेळाचेर एक बैल कारीच्या वयल्यान पलटी मारून सायडीन पडलो, जाल्यार सुदैवान म्हणटा तशें खंयच्याच मनशाक कांयच अपघात जालो ना। खरें म्हटल्यार भटक्या गोरवां खातीर सरकारान वेगवेगळ्यो योजना काडल्यो, पूण त्यो सगळ्यो योजना तांच्यो हँडिकॅप सिच्युएशनाच्यो आशिल्ल्यो। म्युनिसिपालिटी एरियेक जेन्ना गोरवां आसा किंवा पंचायतीक गोरवां आसता त्या वेळाचेर ती रस्त्या वयली गोरवां उखलून व्हरून सांबाळून सायडीन खंय तरी दवरपा खातीर सरकारान कोंडवाडो नांवाची येवजण काडली। पूण दुर्दैव अशें की गोरवां व्हरून कोंडवाड्याक घालपाची, पूण ताजे नंतर
ती बांदले उपरांत गोरवांक पालो पातळ खंयच्यान घालपाचो किंवा ताजें शेण खंय उडोवपाचें हाजो कांयच 3-13 म्हणजे कसलीच प्लॅनिंग नासतना आनी आतां कोंडवाडाक कांय वर्सांनी गायबूच जाले. पूण हे गोरवां रस्त्यार कित्याक येता? सरकारान आनी एक येवजण काडिल्ली की जो लोक कोण गोरवां राखतात ताका खंय तरी पेन्शन दिवपाचें म्हणून. जर तर अशी जर स्कीम डेव्हलप केली जाल्यार जी गांवांतली गोरवां आज रस्त्यार येवपाक लागल्या ती गोरवां बंद जातली. कारण जो कोण गोरवां राखता तांकां जर पेन्शन दिलें जाल्यार आपल्याक पेन्शन मेळटा म्हणून तो शेतकार गोरवांक रस्त्यार धाडिना आनीक धाडचोय ना हाजे फुडें. आनीक जो रस्त्या वयलो गोरवांचो प्रश्न आशिल्लो तो प्रश्नूय उद्भवचो ना. सरकारान खंयची येवजण काडटना ती कशी इफेक्टीव जातली हाजो अभ्यास करून काडची. ना तर येवजणे काडप आनी पयशे खर्च करप आनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावप ना. असले अर्दकच्चे येवजणे काडीतच रावले जाल्यार पयशे काबार जातले, स्किमीची नांवां डेव्हलप जातली, पूण प्रॅक्टिकली जे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय ते जावचेच ना. केपें कुसमण वाठारात 2 घरांचेर व्हड चिंचेचें झाड पडलें मात कसलेंच लुकसाण जावंक ना. या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक सुवातेर वचून झाड कुशीक काडलें. सुदैवान या घडणुकेक कोणाकूच दुखापत जावंक ना. मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड आंदोलन करपी कारापूरच्या लोकांक 8 दिसां भितर न्याय मेळना जाल्यार हांव आत्मदहन करतलो अशी थेट शिटकावणी नागा साधून दिला. बिरेस्तारा सांजे कारापूर आंदोलन करपी लोकांच्या साक्षीत तांणी आपलो निर्णय जाहीर केलो. तुमकां 8 दीस मेळटले आनी 8 दिसां भितर आतांच हांव सरकारा कडेन आतांच न्यूज पावयता. 8 दीस भितर हे शांतादुर्गे सोपूत घेवन सांगता हो मनीस हे मनशान एक विडो उचललेलो. हे कारापूरकाराक न्याय मेळचो आनी पूर्ण जनता जी आयज रस्त्यार देंवल्यात तांकां न्याय मेळपा खातीर हांव स्वताचें आत्मदहन करतलो. आनी ती तारीख आनी ते खंय करतलो ते सरकारा कडेन मागीर सांगतलो. 8 दीस तुमकां आसात. 8 दीस भितर तुम्ही हे समज करनात जाल्यार तुम्ही तयार रावात. नागा साधूचो एक आत्मदहन करतलो, तेजी आख्खे पब्लिश करून करतलो. फक्त टायम सांगचो ना, दीस सांगचो ना, फक्त तुमकां व्हिडिओ लायव्ह पावतले. ते जर समज तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही थंड रावात. नाका जाल्यार ताबडतोब एक कारापूर खातीर आयज रातयां पासून तुम्ही पावलं उचयलात. ही तुमकां शेवटची मागेली एक चेतावणी आसा. हांवें ते नागा साधू सुद्दां हांगा आपोवपाक कारण इतलेंच तांकांय कळपाक ते दीस सुद्दां हांव अनावन्स करतलो. म्हाका आडोवपी कोण ना, म्हाज्या फाटल्यान फुडल्यान कोण ना. हांव स्वता पिंड करून दिल्ले आसा. हांव स्वता मेल्लो मनीस. म्हाका म्हाज्या जिवनाक फरक पडना. म्हाका फरक पडटा हे लोकांचो. आनी हे जे लोक बसल्यात ते आयज रस्त्यार वचून लोकां खातीर झगडटात त्यांचो फरक पडटा. तुमकां पडना जाल्यार तुम्ही तयारीन रावात. फक्त तारीख आनी टायम मेळटलो. तुमकां कापसा आसा तुम्ही हाडेयात. ते त्यांचे खूप विचार करून त्यांच्यानी डिसिजन घेतलेले आसा आणि जे स्पिरिच्युअली पुढे गेल्लेले आसा मनीस त्यांच्या हितून हांव मदीं इंटरफियर करचो ना त्यांच्या डिसिजनान. पण खंय तरी जे हिंदू धर्म करून बीजेपी सरकार फुडें सरलेले आसा त्यांच्यानी खंय तरी हे हिंदू धर्माक खंय तरी ठोस म्हणटा पळय खंय तरी डॅमेज करपाक सुरू केले आसा. ते फक्त ग्रीड म्हणटा पयशाच्या ग्रीडाक फावती लागलेले आसा. पयशाची हवस तांकां इतली लागलेली आसा ती आपल्या जमनीची जी आपली आवय कशी जी आसता जमीन तेजे लक्ष ना तेंचे. तिजे कुडके करून खायत रावला तिका. खंय तरी ह्या आवयक आमकां वाचोवंक जाय. दूध वेवसायाक चालना दिवपा खातीर गोंय सरकारान सुदारीत कामधेनू येवजण चालीक लायल्या.
या योजनेखाला 20 गायांक अनुदान दितले. खास करून पहिल्या 10 गायांक 90% अनुदान आणि उपरांतच्या 10 गायांक 75% अनुदान मेळटले. तशेंच 1 एप्रिल ते जुलय या काळात सरकारान कसलेंच नवे रीण घेवंक नाशिल्ल्यान गोंयांत आर्थीक स्थिती घटमूट जायत आसा अशें सांगलें. ताचे बदला 10 वर्सां आदीं घेतिल्ले 600 कोटी रीण फारीक केल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. 1 एप्रिल पासून जुलय पर्यंत जर पळयशात एक्काय पयशाचें रीण सरकारा खातीर हांवें काडूंक ना आनी 10 वर्सां पयलीं काडून दवरलेल्या रिणाचे 600 कोटी रुपया ह्याच 4 म्हयन्या खातीर भरल्या. म्हणजे हे फायनान्शियल मॅनेजमेंट. तुम्ही डिमांड केल्ली सुधारीत कामधेनू योजना, म्हणजे तुमचें म्हणणें आहा की दुधाच्या धंद्यात नवीन मनीस येत ना, त्या खातीर आसा त्याच शेतकऱ्याक आनीक गायो दिवपाक जाय जेणे करून तो आपलो धंदो वाडोवपाक शकतलो. नाजाल्यार आसा त्यो गायो जर एकदां गाय एक्सपायर्ड जाली काय नवीन गाय परत ताका 80,000 90,000 किंवा 1 लाख रुपयान हाडप ही ताका परवडना आनी म्हणून तो मागीर इल्लो इल्लो शिफ्ट जाता. आनी म्हणून आमी आयच्यान म्हाका दिसता आतां सुरू करता आमी आयच्यान सुधारीत कामधेनू योजना ही 20 गायां खातीर डिक्लेअर करता. पयली 10 गायो ज्यो आसा ह्यो 90% सबसिडीचेर आमी दितले आनी मागीरच्यो 10 गायी ज्यो आसा ह्यो 75% सबसिडीचेर ह्यो सगळ्या जाणांक दितले. हे आयच्यान आमी डिक्लेअर करता जेणे करून ताजोय फायदो हो सगळ्या दुधकारांक जावचो. आनीकूय बी तेंच्यांनी आपलें प्रोडक्शन वाडोवचें आनी खूब मोठ्या प्रमाणात. 2014तल्यान आयज पर्यंत डेरी बरे भशेन चलता. आतां थोडीशी फायद्यान चलो, व्हडल्या फायद्यान चलना बट बारीकशा फायद्यान तरी चलता, बट सक्सेसफुली रन जाता गव्हर्मेंटाच्या कम्युनिटी डेरी कन्सेप्टांतल्यान. म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या दुधकार भावांनी भयणींक, आमी उरलेल्या युवाक एनकरेज करपाक जाय. हय तूं डेरी घेता मरे तुका कितें लागता तो सपोर्ट आपूण करता म्हणून ह्यो सपोर्ट तांकां सांगपाचो एक मोरल बूस्ट दिवपाची गरज आसा. गायच्या दुधा खातीर आमी 6 रुपया आनी म्हशीच्या दुधा खातीर आमी 10 रुपया सपोर्ट प्रायस दिला. तो 1 एप्रिलांतल्यान आमी सपोर्ट प्रायस आत्तां दिवपाक सुरवात केलो आनी खूब मोठ्या प्रमाणात आज आमी हे 2 म्हयन्याचे पयशे जे आसा हे एट अ टायम रिलीज करता. तुमचें म्हणणें आसलें की इन्सेंटिव्स पयलीं 6 म्हयन्यांनी मेळटाले किंवा ताका मेळोंक एकदां 6 म्हयने 8 म्हयने वताले. म्हाका दिसता ते दर 2 म्हयन्यांनी 10 तारखेक मेळपाक सुरवात जाले. अली खानजादे खून प्रकरणात फातोडा पुलिशेन शुक्रारा 2 फरार दुबावीत आरोपीक अटक केली. रिजवान सय्यद आणि ताज मकंदर अशे अटक केल्ल्या दुबावितांचे नाव आसा. कांय म्हयन्या पयलीं गोगळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारात सुन्नी गुलिस्तान मस्जिदी भायर हो खून जाल्लो. काणकोण चावडी नुस्तें मार्केटाचो प्रश्न गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान दाखयल्लो. उपरांत बाजारात नितळसाण करपाच्या प्रश्नाचेर काँग्रेस पक्ष आक्रमक जाले आनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांक धारेर धरलो. बाजारात बुरशेपणा आनी किड्याक लागून लोकांच्या भलायकेचो प्रश्न गंभीर जाला असो आरोप करून काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी प्रशासकाक घेराव घातलो. तशेंच बेगोबेग नितळसाण मोहीम आनी कायमचे उपाय काडचे अशी मागणी केल्या. मजगतीं 7 दिसां भितर हो प्रश्न तडीक लायता अशें आश्वासन अधिकाऱ्यान दिलां. पंदीस ना ओगिरा उरले यांनी ॲक्शन घेता. 15 जाली तरी आमच्या चेअरमॅनाने मनाने आमकां परत कॉन्टेक्ट केलो, अजून तेमी कांयच ॲक्शन घेतला. म्हणून ताका लागून आमी आज जाप विचारपाक जो आमचो म्युनिसिपालिटीचो एडमिनिस्ट्रेटर आसा ताका आमी विचारपाक जाप दिवपाक विचारपाक येयल्ले बाबा ही परिस्थिती हांवें कित्याक केला म्हण. बट ताका आमी विचारता तेजे उतर कांय कसलीच सारकी उत्तर ना. अपोट म्हणटा सगळी जाग्यार घालता म्हणून जाग्यार आतां 15 दीस जाले अजून ताणें जाग्यार घातला. आज थंय पब्लिके पसून वचपा सारकी परिस्थिती ना. कित्याक अशेंच आमकां तुमकां काणकोणा खबर आहा किडनी पेशंट जाल्ले आसात, 200च्या वयर पेशंट आसात आनी आतां ह्या घाणीन फाल्यां मॉस्किटो तयार जावन आमगे मलेरिया वाडोवंक शकता, डेंग्यू वाडोवंक शकता, जॉन्डिस वाडोवंक शकता, कितल्या प्रकारची रोगराई वाडोवंक शकता. पण तेंचे हांकां कांय सोय सुद्दां ना. आमचे सरकार सांगता, मागीर मुख्यमंत्री सांगता, प्रशासन सांगता क्लीन दवरात. पण हे जे ऑफिसरांक नेमलात
त्यांची ड्युटी असता ही सरावंडींग पालिका क्षेत्रातली सरावंडींग जावं जे जागे आसात ते फिशरमॅनाचे जावं आनी कितें वेंडर्साचे ते क्लीन दवरप आसा पूण ह्यांक फेल जाल्ले आसात. ही काणकोणची म्युनिसिपालिटी जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन लायसान फेल जाल्ली आसा तेका लागून ही परिस्थिती हांगा वाडत जाल्ल्या भयानक आसा. हेच समज ते साम्राज्य आनी 15 दीस उरल्यार ह्या बायलांक हांगा येवपाक मेळपाचें जावपाचें जावं ते तेंचे हेल्थ डिटोरायज जावंक शकता, पाड जावंक शकता. तेका लागून आज आमी मागणी केल्ली आसा ही ताबडतोब हांगची जी परिस्थिती आसा ती 2 दिसां भितर निवळ करून दिवची म्हण. आतां तेंचे आमगे म्हणजे ऑफिशियल म्हणजे कॉन्क्रीट कमिटमेंट दिली म्हणजे अशें तोडीत उत्तर दिल्लें दोनी आमकां कमिटमेंट दिल्ली आसा. त्या कमिटमेंट आतां ओगे भाशेन आमचें आंदोलन फाटीं घेतलें आसा. जी चावडी म्हणटा ती मेन एरिया आमची तितून डेव्हलपमेंट कितें जाल्लो आसा. जे रोहीन भवन बांदलें तेजी 2 दिसांनी कंडिशन कळलें की ते गळटा. आज म्युनिसिपालिटीची हालत सेम फावंडेशन स्टोन घायलाय, ग्राउंड पेंडींग दवरला. आज हांव आमच्या आमदाराक एकूच मेसेज दिवंक सोदता, आमच्या नुस्तेकार भावा फुड्याक आनी आमच्या काणकोणकाराच्या हेल्था फुडें खेळनाका. आज जे मार्केटात गेल्यार ती हालत पळोवपाची ना. आज आमचे काणकोणची भाव त्या मार्केटांतल्यान नुस्तीं व्हरतात, तीच आमची नुस्तेकार भयण्यो तितून नुस्तीं विकताय. थिंगा आज पयल्या किडी पडला, तितली बॅड कंडिशन आसा. हांव एकूच आमच्या आमदारान आमच्या नुस्तेकार भावा फुड्याक आनी आमच्या काणकोणकाराच्या फुड्याक हेल्था फुडें खेळनाका. आयज थोडे आमचे काणकोणचे तुका आयिल्ले फुड्यान ते काँग्रेसचे that you see they have briefed me that काणकोणकार सो थोडे आयिल्ले. सो त्या प्रमाणे थिंगा एक फॅक्च्युअल स्टेटस जो आसा फीश मार्केटाचो ताका सांगले कडेन आसा. फीश मार्केटाचो ऑलरेडी टेंडर जावन आनी ताका सिन्स एक सिंगल टेंडर जातो म्हणून आमी कमिटी आसता वर्क कमिटी, ते कमिटी घालून थंय एप्रूव जावन CMान फायल एप्रूव बी जाले कडेन आसा. आनी विथीन 7 days आमी एक काम जे आसा पळय न्ही ते काम चालू करपा आसा फॉर शिफ्टिंग ऑफ द जे 37 आमगे लेबर्स हे आसा वेंडर्स तेंकां आमी शिफ्ट करपा आसा. आनी आमी प्लेस आयडेंटिफाय करून शिफ्टिंग प्लॅन रेडी आसा आमचो. आमी व्हेजिटेबल वेंडर्स जी मार्केट आसा तेच्यान थंगा नाजाल्यार आमची न्यू बिल्डिंगे फाटल्यान प्लेस आसा थंगा आमी थिंग शिफ्ट करतले. आनी हो प्रोजेक्ट आसा तो 3 कोटी 25 लाखाचो. आनी ही फायल ऑलरेडी गव्हर्मेंटान एप्रूव बी केले कडेन आसा आतां लेटस्ट स्टेटस आयचो आतां हे घडयेचो. आनी विथीन 7 days आमी हें काम आसा पळय न्ही तो प्रोसेस सगळें आमी कंप्लीट करून त्याचे फावंडेशन स्टोन ह्या म्हयन्या भितर जाता. काणकोणच्या नगरपालिकेचेर आज काँग्रेसच्या जना भंडारी आणि ताच्या जवळजवळ 100 सांगात्यांनी आज मोर्चा काढलो. काणकोण नगरपालिकेच्या क्षेत्रा भितर चावडी ह्या भागात नुस्त्याचे जे मार्केट आहा थंय अक्षरशः किडी पडल्या असो एक रिपोर्ट आमच्या दैनिक टीव्हीचेर गोमंतक टीव्हीचेर प्रसिद्ध जाल्लो. गेले 15 दिसां खातीर जेन्ना पळय हो रिपोर्ट टीव्हीचेर दाखयलो की अक्षरशः किडी पडल्या म्हणून ताजे नंतर सुद्दां त्या काँग्रेसच्या जना भंडारीचे तांचे म्हणणे आसले की कांयच निवळ जालें ना. हांगा अक्षरशः रावप म्हणल्यार डेंगू मलेरिया ह्या सारकी घाण जावप. ताका लागून आज काँग्रेसच्या वर्करांनी काणकोण नगरपालिकेचे एडमिनिस्ट्रेटर शंकर गांवकर हांकां घेराव घातलो आनी ताका जाप विचारली तर कितली दिसां भितर हे निवळ करतलो. ताणें आपल्या जापेन सांगलें 7 दिसां भितर नवी टेंडर जातलें आनी त्या नंतर ह्या नगरपालिकेच्या ह्या भितर जे पळय फीश मार्केटांत ज्यो बायलो बसता तांकां वेगळे कडेन सुवात दितले. ह्या खातीर काणकोणचो आमदार आनी गोंयचो मंत्री क्रीडा मंत्री रमेश तवडकर ह्या खातीर हे ताबडतोब जावचें अशें प्रयत्नशील आसा अशें ताणें त्या वेळार सांगलें. पूण जना भंडारी आनी काँग्रेसच्या लोकांचें समाधान जालें ना. तांणी घोशणा दिल्यो आनी तिडक उक्तायली आनी बेगोबेग काणकोणचे फीश मार्केट ताबडतोब निवळ करपाची एकमुखी मागणी केली. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार. आरजी पक्षातलो अंतर्गत वाद परतून एकदा उक्ताडार आयला. पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हाचेर पक्षाचे खजिनदार अजय खोलकरान गंभीर आरोप केल्यात. फटींग उलोवपाची आतां विरेशाक संवय जाल्या अशी टिका खोलकरान केल्या. तशेंच पक्षात एकवट आशिल्ल्याचो दावोय तांणी केलो. फाटले सुमार 3-4 म्हयन्याच्यान आरजी पक्षात अंतर्गत वाद सुरू आसा. पक्षाचे वांगडी एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करीत आसात. मात तांचे अजून मेरेन प्रॉब्लेम सुटावे जायना. एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करप चालूच आसा. आता पक्षाचे खजिनदार अजय खोलकरान परतून आमदार विरेश बोरकाराचेर गंभीर आरोप केल्यात. फटींग उलोवप विरेशाक संवय जाल्या अशी टिका अजयान केली. आरजीपीत एकवट आशिल्ल्याचे सांगीत पक्षांतल्यान बडतर्फ केल्ल्या लोकांबरोबर आमदार भोंवता असो आरोप खोलकरान केला. तो म्हाका दिसता सारको ना. चड फटींग उलोवपाची ताका संवय जाला. तेणी रिप्लाय दिल्ली पळय हेजी पयलीं म्हणटा तेणी तो एक एडमीट करना की तेणी जी मिटींग CAC मिटींग अंडर प्रोटेस्ट अटेंड केली. हे तुमी ताका विचारूंक जाय. तुमी एक विचारीच ना तुमी
अंडर प्रोटेस्ट त्यांनी हे केली आता लेटर तुमकां शेअर करता आयज आणि ते अंडर प्रोटेस्टान त्यांनी थोडे डॉक्युमेंट्स मागलेले आम्ही कितें सांगलेले दॅट डॉक्युमेंट्स वॉज रिलेटेड टू अजेंडा ऑफ सीईसी मिटींग ताका आमी रिमांडर येवन ताका आमी रिप्लाय केला बाबा जेन्ना सीईसी नेक्स्ट मिटींग आसतलें तेन्ना हेजें डिस्कशन जातलें सो हेजन ते पार्टीचो कांय संबंदूच ना आमी ताका रिक्वेस्ट केली तो प्रोटेस्ट आहा तो तुवें काबार करचो पार्टी फुडें वरपाक तुका प्रोटेस्ट कित्याक जाय मनोजावर डिस्कशन करपाक नाजाल्यार पार्टी फुडें व्हरपाक न्यू प्रेसिडेंट हे करपाक नाजाल्यार जनरल बॉडी तुका प्रोटेस्ट कित्याक जाय आणि सो तो म्हाका दिसता तो सारको ना पण तुमचो प्रेसिडेंट विदाउट प्रेसिडेंट पार्टी ना आता आमचं ऑलरेडी इलेक्शन ड्यू आहा सो ते एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आमचे जातले 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक भाजप सरकाराक घरा धाडपा खातीर काँग्रेसीन सगळ्या पक्षांक अलायन्सा खातीर उलो मारला हे विशीं जेन्ना अजय खोलकराक विचारले तांणी सांगले आरजीपी खंय अलायन्स करपाक तयार आसा मात सध्या आरजीपी पक्षात 2 गट जाल्ल्यान खरेच येवपी विधानसभा वेंचणुकेक आरजी अलायन्स करपाक पावतली काय ना हो एक प्रश्नचिन्ह आसा जीपीसीसीन सध्या उलो मारला अलायन्साक लागून लेटर कितें दिता म्हणून लेटर पावना आमी सांगला पोलीस आमी रेडी आहा जेन्ना आमची आदात बदल मिटींग जाली तेन्ना सांगले आमी रेडी आहा आरजी एकटो कोणा कडेन आहा तुमचे कडेन हांव म्हणजे एकाडेन गिरेशा कडेन आरजी एज अ पार्टी एज ऑर्गनायझेशन एकूच आहा विएशन फक्त आपलो सेपरेट ग्रुप केला तो तुमी विचारात कित्याक केला ब्युरो रिपोर्ट कुमंतक टीव्ही राज्यात सध्या उटंगराचो पावस पडटा हवामान खात्याच्या माहिती प्रमाण फाटल्या 24 वरांत सांगेमालात सगळ्यात चड 133.5 मिलीमीटर पावस जाल्यार पणजे सगळ्यात कमी 6.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाला व्हड पावस पडून जायत्या वाठारांनी सामान्य जिणेंत आडमेळी आयल्यात मजगतीं वाळपय 122.1 मिलीमीटर पावस पडून पाली सत्तरी दत्त देवळा भोंवतणी हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या आनी रस्त्याचेर उदक शिंपडिल्ल्यान येरादारीचे परिणाम जाला आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह